ऑफ आर प्री मनसून ड्रायव्ह आयज आमी अलंकारा एरियान जी फूड आउटलेट्स आसल्यात ती चॅक केल्ली आसा. ह्या जाग्यार आमचे पिरियोडीक इन्स्पेक्शन चालूच आसता आनी पावसाच्या निमतान आनी एकदां आमी आयिल्ले आसा. आनी आयज जेन्ना आमी हांगा इन्स्पेक्शन केलां तर आमकां खूब अशे सिरियस ऑब्जर्वेशन मेळिल्ले आसा. खरें म्हणल्यार ह्या जाग्यार जे ऑपरेट करता ते खूब वर्सां सावन ते ऑपरेट करता, पूण वन थिंग दॅट डिसअपॉयंट्स अस इज दॅट एवरी टायम वी हॅव टू कम अँड टेल देम की अशें करा. दे शूड सो मोटो एन्श्योर दॅट हायजीन हिंगा फॉलो जाता, पूण खंय ना जाल्यार खंय हे येयल्ले फावटी कमी पडटा. सो हे फावटी आमी तांकां सांगलां की वी वील बी फायलींग केसीस, कित्याक खूब तांकां आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिवन पळयले, खूब तांकां ट्रेनींग दिले, सगळे जे आमच्या माध्यमांतल्यान तांकां जितले आमी सपोर्ट दिवंक शकता ते आमी दिले. इवन दॅट वी ऑल्सो put up a proposal with the municipality coordinated that this area should be declared as a street food zone. So जाता तितलो आमी प्रयत्न केलो, पण खंय ना जाल्यार खंय येयल्ले खेपेक खंय ना जाल्यार खंय ते कमी पडटा आनी हायजीन हे कशेंच कॉम्प्रोमायज जावंक शकना. आनी ह्या कारणां खातीर आमी प्रपोजल मूव करतले की जी हांगा हे कुकींग करता कुकींग हांची बंद जावची म्हणून, कित्याक ह्या जाग्यार कुकींग करपाचे कंडिशन ना आनी पावस येयल्या नंतर हांगा आनीक कंडिशन्स पाड जातले म्हणून आमी हो प्रपोजल मूव करपाचो ठराव घेतला. जे कुकींग आसा ते तांणी बंद करप आनी कितें रेडीमेड आयटम आसा तेच तांणी विकप. कुकींग तर तांकां जाय जाल्यार ही सारकी एरिया प्रॉपर हांगा ल्हान धाकटी किचनां तांणी करपाक जाय, वो ल्हान किओस्क करपाक जाय. हे तर जालें जाल्यारूच हांगा कुकींग अलाव करूंक शकता आमी, पूण अशें ओपन हितून कुकींग अलाव करूंक शकना. कित्याक तुमी पळयता हांगा तुमी कॅप्चर केलां आसतलें कशे फ्लायज जे आसा आनी कशी सरावंडींग एरियान जी गार्बेज जी आसा ती सगळी हिंगा इफेक्ट जाता. सो हेजो एक कुकिंगेचेर वायट परिणाम येता आनी फूड सेफ्टी हॅझर्ड ही केन्नाय जावंक शकता. सो ह्या कारणां खातीर आमी हांगा फुडलो कितें आसा जो आमचो प्रपोजल थ्रू आमच्या एक्टान कितें आसा कायद्यान कितें आसा हें मूव करून फुडलें हांगा एक्शन आमी घेतलें. सर आता जसं तुम्ही म्हटलं की खूपदा हांगासर तुम्ही रेड कंडक्ट केली, तांकां सांगलं सुद्दां, पूण अजून जी एक्शन जावंक जाय ती एक्शन खंयच जाल्ली दिसना की ना. हेचें फाटलें कारण कितें? हो तांकां जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंचो सपोर्ट मेळना हो फूड कार्ट जो नोटिफाय करपा खातीर जागो. आतां कारण कितें तें म्हाका तुज्यान अशें स्पश्ट सांगूंक जायना, हें तुमी तांकांच विचारपाचें, कित्याक आमी आमच्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमान तांकां फूल सपोर्ट दिता. आतां कित्याक ते कंप्लाय करना, तांकां कंप्लायन्स करपाचें वील ना, तांकां कितें दुसरे डिफिकल्टीज आसा ते तुमी तांकां सरळ विचारूं येता. पूण जेन्ना जेन्ना ते आमच्या कडेन आयिल्ले आसा आमी तांकां कितें ट्रेनींग जाय कितें सपोर्ट जाय तो सगळो आमी दिल्लो आसा, सगळें तांकां आमी आमचें योगदान दिल्लें आसा. बट स्टील अशें ह्या कंडिशनान जर ऑपरेट करता जाल्यार आमकां फुडलो कितें काय लिगल हें आसा तो घेवचो पडटलो. आमकां तें नाका, इट इज द लास्ट थिंग दॅट वी वील वॉन्ट टू डू, बट इफ दे आर फोर्सिंग अस टू डू दॅट देन वी हॅव टू डू इट. सो आतां हेचेर फुडें एक्शन कितें म्हणून? फुडें जो एक्शन जो आसा की आमी आतां एक प्रपोजल मूव करतले कुकींग बंद करपाक हांगा आनी हायर ऑथॉरिटीक घालून एप्रुवल घेवन हांगा ऑर्डर इश्यू करतले की हांगा काय कुकींग एक्टिविटी अलाव करची न्हू म्हणून इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक हेल्थ. एंटायर सगळी बंद जातली सगळी म्हणजे जी जी हांगा कुकींग करता तांकांच. बाकीचे हांव अशें म्हणिना की हांगा सगळेच स्टॉल आसा ते पाड म्हणून, एक दोन आसा बरे जे प्रिकॉशन्स घेता. सो तांकां केस टू केस आमी इवॅल्युएट करून डिसिजन घेतले. आयिल्ले आसा ते आमकां ऑपरेट करता एक दोन हांगा चालू मेवल्ले आसा, बाकीचे मेवंक ना. तांकां एक फुडल्या 2-3 दिसांनी आमी येवन सांजच्या वेळार चॅक करतले. तशेंच ह्या एरियेचे फुडें जे आसा त्याय प्रमायसिसांक आमी इन्स्पेक्ट केल्ले आसा. फाटीं एक कितें कंप्लेनूय आयिल्ली आमकां, सो तिवूय आमी वन ऑफ द हे घेवन आमी इन्स्पेक्ट केलें. जे शेक सेंटर आसा पळय तेचे जेन्ना तुमी भितर गेले तेन्ना डिपान पळयलें सगळे फ्लायज आसा, मूस भरल्या, आयस्क्रीमीन सुद्दां मूस दिसलेले आसा. पावसाच्या टायमार मूस तर वाडटात, सो हांकां एडिशनल प्रिकॉशन घेवचें पडटलें. जरी तर मूस येवपाक ना, सो तेंची स्वताची जर पर्सनल हायजीन सारकी ना, सरावंडींग सारकी ना जाल्यार मूस तर वाडटले. हे सगळें आमी तांकां इन्स्पेक्शन करता तेन्ना आनेक फावटी समजयल्या आनी आनेक फावटी तांकां आमी चान्स दिला. बट स्टील इफ दे आर नॉट गोइंग टू कंप्लाय देन वी वील हॅव टू. पण आतां जे आयस्क्रीमीन जे मूस आसा पळय ते आतां स्टॉक काडटले डिस्कार्ड करपाक लायला. काडपाक लायला. येस आतां टोटल 5 बंद केले. 5 बंद करा.